आज आम्ही पळयता गोंयभर गोंय सरकार जे आसा त्याचे ॲडमिनिस्ट्रेशन सगळे टोटली कॉलेज जाल्ले आसा आणि ह्या ॲडमिनिस्ट्रेशनाचो एक भाग म्हटल्यार आणि त्या एका भागाचो एक मंत्री म्हटल्यार जो जबाबदार आसा जो आमचे ॲडमिनिस्ट्रेशन सामकें नेस्ता नाबूद करपाक जबाबदार असो मंत्री बाबू आसगांवकर जो स्वताक विकास पुरुष पेडणेचो स्वाभिमान पेडणेचो सेवक चाकर नोकर अशें म्हणपी आनी मतां घेवन लोकांक फटोवपी असो इनएफिशियंट मंत्री बाबू आसगांवकर हेच्या खात्यांनी हेच्या मंत्रालयान आयज जे पद्दतीन बोवाळ घुसपट आनी अकार्यक्षमता चालू आसा ती पळयल्यार आमकां गोंयच्या सरकाराची दुर्दशा लक्षांत येता। काँग्रेस पार्टीन कांय दिसा फाटल्यान नेहरू स्टेडियमाचे छप्पर हे उडोवन गेल्ले आनी जवळ 300 पत्रे त्या हितून गायब जाल्ले जे जवळ 67 करोडाचे गोड बंगाल भ्रष्टाचार हो उक्ताडार हाडलेलो तेचेर आयजूनय सीएमान कांयच आपणाची प्रतिक्रिया दिवंक ना, कांयच तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना। सो परतून आमी एकदा मागणी करता सीएमा कडेन, ज्या सीएमान सांगलेले पुराय तरेन आपूण भ्रष्टाचार गोंयचो काबार करतलो, आमी परतून एकदा मागणी करता की ह्या विशयाचेर लक्ष दी आनी योग्य ती कारवाय ह्या मंत्र्याचेर कर। नॅशनल गेम्स ह्यो 2012तल्यान बोवाळ चालू आसा। 2012तल्यान ह्या नॅशनल गेम्साच्यो पायाभूत मूलभूत सुविधा तयार करपाक मग्न आसात, पण अजूनही खंयच कांय तयार जायना। हे जे इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या नांवान आयज प्रचंड भ्रष्टाचार चालू आसा तेचेरय आमकां दुबाव आसा। हे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करपाक स्पोर्ट्स मिनिस्टरान व्हडा आत्मविश्वासान सांगलेले की 31 ऑक्टोबर पयलीं ही पुराय कामां कंप्लीट जातली, नॅशनल गेम्साक आमची तयारी आसतली, पण ह्या उतराक तो फेल गेल्लो आसा। ज्यो फटाशी तेणी मारलेल्यो की 31 ऑक्टोबराक काम सगळी पुराय जातली ती जाली ना। अजूनही 50% काम हे अधुरे अपूर्ण आसा। त्याचो स्वताचो भाव वचात त्या कमिटीचेर आसता, डॉक्टर श्रीकांत त्रिंबक आसगांवकर, ज्या मनशाक स्पोर्ट्साची कितेंच खबर ना, त्या मनशाक आयज जीएफडीसी चे काउन्सिलाचेर मेंबर म्हणून घालता। ज्या मनशाक स्पोर्ट्साची कांयच गत ना त्या मनशाक ईएसजी आमचे एएसजी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा साग या संस्थेचेर तेका मेंबर म्हणून थंयसर घालता, जो केन्ना गड्ड्यांनी सुद्धा खेळूंक ना आसतलो, जेणी केन्ना कोयणेवालाचो खेळ सुद्धा खेळूंक ना आसतलो, असल्या मनशाक आमच्या गोंयचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर तेका त्या कमिटींचेर आस्पावून घेता। एएसआय मडगांव हांगा काम करपी ह्या दोतोराचो संबंध खेळाकडे कसो येता, खंयच्या आधाराचेर हेची नेमणूक त्या खेळा प्राधिकरणान जाता, तेकाच लागून आमी म्हणटा की हो मंत्री जो आसा गोंयचे खेळगडे, गोंयचो खेळ, गोंयचो फुडार, गोंयचे हित हेच्या पेक्षा स्वताचे हित, आपणाच्या परिवाराचे हित कशे रितीन आपूण सांबाळटलो, हेची जतनाय कसो घेतलो हेचेरूच तेचे लक्ष आसता। मागणी आमची मुख्यमंत्र्याकडे की तुवें सांगलेले भ्रष्टाचार आपूण साफ करतलो। आमी मागणी करता ह्या मंत्र्याकूच तूं मंत्रिमंडळांतल्यान साफ कर।